David, सर्वेश पोराधिकारागोय आणि निरंतर प्रकाश तिचे भांगर सस्नासोभिषेक सर्वेश पोराधिकारागोय आणि निरंतर प्रकाश तिचे भांगर बापाचे ताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मग अशा बाबा बहिणीनो, आमच्या बहिणी जोसफिनाची निर्जीव कूड आमच्या समोर आसा. 73 वर्सांचे आपले जिवीत या संवसारांत तिचे संपता आणि ह्या घरांत रावन हा दिवस मागून सर्गींच्या सासणीक निवासांत देवान तिका थंयसर आपणास व्यासच्याक आपयला आसता. ह्या आमच्या बहिणीच्या आत्म्याक ह्या संदर्भार सासणीक विशय आमी मागया. आपल्या जिवितांत देवाचेर भवार्थ दवरून तातयेन बरवशान ती जियेली
बऱ्या करण्यानी आपलें जिवीत जिवंक तिणें प्रयत्न केला आनी सर रितींनी देवाक पेल्याक मानवाची जिणी आपणाची तिणें भेटोवन दिल्ली सुमी स्विकार करून दी आपल्या गोपांत तिका दवरून दी म्हणून आमी मागून ही मरणाची रीत हांगासर चलोवन व्हरया. हांव चिंत्ता आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक कुटुंबाच्या सगळ्यांक सोमींच भुजोबंदार जावं दी. हांवें एक कुटुंबांत जावन आदिवस मागतना सडीत दूख भोगचें साहस तें तांकां तें दूख कितें आसा स्विकार करूंक सोमी आदार दिवन दी कृपा दिवन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान ह्या संदर्भांत मागया.
बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे बसत मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तातही मोगाच्या बाबांनो आणि बहिणीनो, जेजूची उतरां हांव जावन आसा जीव आनी जिवन पोवन कोण म्हजें सत म्हणटा
तो मरत जाल्यारय जियेतलो. आमची बहीण ह्या संवसाराक अंतरल्या तरी ती सोमयातय जियोवन आसा. कित्याक सोमयाचे उतरांचेर पातयेल्ली आनी बरवशान ती जियेल्ली. आमच्या बहिणीन केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर तर सर्वेस्प देव तिका सासणेक विशव दिवन दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. आमच्या बहिणीच्या मरणातय दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाच्या सन्या बसोती आमी प्रत्येक तरान मागया. सोमयाची उतरां तांकां बुजोवन दिवन दीत. ह्या संवसाराक ती आजाद येवंच मागता तरी सोम्यातय जियोवची ती हांगासरी आपल्या स्पिरितान आसा म्हणलें वळखून खाण घेवन बरवशान फुडें वचोंक तांकां आदार जावं दी हें बलिदान म्हणून आमी मागया. हरी एकलो ह्या संवसारी आमी आसचे अचकत जावन आसाव. आमचें उणेपण कितें आसा आमी वळखून घेवन हें बलिदान भेटोवंक आतां पावते परी आमकांच आयती करया. प्रार्थुया. सर्पद्वेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणून बाबार्थान आमी वळखून घेता. ताचे सवे मरोवन गेल्ले जस्पीन आमच्या बहिणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक पावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार तेंय सोमया खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोमयाचींच. कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां समेस्तांक देवाचे निती सदरे हुजीर जडतेक रावंक आसतलें. पवित्र पुस्तकीच बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्वर, हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे हुजीर दिंबी आनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारन देवाक वाकणटलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपआपले लेख दिवचें पडटलें. देवाचें उतार हें.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया जाणट्या आनी बुदवंतांवन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्ल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववायतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलभ, म्हजें वजें हळू. सोमयाचें शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतें म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, मलगाडी भयण देवादीन जॉस्पिन डिसोजा हिच्या दुखेस्त कुटुंबा संगी हांगा ह्या देव टेंपलांत देवाक आमी अर्गां दिता. ताचो उपकार बावडटा. हांव सांगता, देवाक आमी उपकार बावडटा, देवाचो ताका अर्गां दिता. कित्याक एक मेलफंत जावन कुटुंबान जावन दी समाजान जावन सोम्याची शिकवण पाळून सर्गाक गेल्ली व्यक्ती आमचे समकर आज हांगासर आसा. सांगाता तिका अंतीम नमन करूंक आदेवस मागोवंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. सर्गा विशयांत एक बरयणार अशें बरयता. हांव ल्हान भुरगो आसतना सर्ग एक सोबीत शहर, थंय नितळ वारें, सगळ्यांनी निर्मळ, कसली गलीज थंय ना. सर्गार सगळ्यांनी उजवाड, सगळ्यांनी पाचवें आनी त्या सर्गार देवा समकर आंज पडवे सदांनीत देवाक आराधन करून आसात, ताची स्तुती गायन करूंक न्हू आसात म्हणून हांवें चिंतलें. पूण एक फावटी म्हजो आब अवचित सरतना हांवें चिंतलें, सर्गार आंज पडवे मात्र नात, सर्गार आमची मोगाची आमची कुटुंबाची आसात म्हणून म्हाका भोगलें. देखून ह्या संवसारांत हांव मरण पावून कोणी वेतात तर ती सर्गाक वेताना परकी जावन वेची नात आनी कोणूच थंय सर्गार ताका या तिका परकी लोक आसचे नात. हें सत म्हणून आमी फात्योचें भोव गरजेचें. कित्याक सान पावलो सांगता, सोम्या जेजू क्रिस्तान म्हाका एक इनाम तयार केलां आनी तें इनाम जावन आसा सर्ग. आनी तें सर्ग जोडूंक हांव म्हजी धांवणी धांवतां, सांगाताच हांव वताडटां आनी हांव पेसाडटां. सोम्यान आमकां सर्वांक एक इनाम तयार दवरलां. हीं उतरां सोम्यान ताच्या शिसांक सांगल्लीं. हांव पयलें वेतां, पयलें वचून तुमकां सर्गार कुडां तयार करतलो. हें सत तें खंडयत. ह्या संवसारांत ही आमची मलगाडी भयण जिवंत आसतना कितले फावटी तेणें आमच्या बापा मुळां
कितले फावटी तिणें सतमंतां म्हळां, कितले फावटी तिणें नमान मोरये म्हळ्या, कितले फावटी ती मिसाक गेल्या, कितले फावटी ती कुमगार तिणें काणगेला, कितले फावटी दीस म्हजो संपतना हें कांतार गायलां, खुशी तुजी जावं हें कांतार गायलां, कितले फावटी ती सिमेस्त्रीक गेल्या तें म्हाका कळीत ना. पूण एक खरो नीज बोवाडत समी सत वाट जिवीत आनी जिवनपण हें सत पातयेवन सोम्याच्या उतरांचेर पातयेवन जियेल्ली एक स्त्री, एक आवय, एक पतीण म्हणून सांगूंक तुमकांय दुबाव आसचो ना, म्हाकाय दुबाव ना. सर्गींच्या जेरुजल्यांत त्या सुखाच्या सरगारांत, त्या आनंदाच्या तंबांत आज ती राज करून आसा आमचे खातीर मागता म्हणली एक पातयेणी आमची. मायकल फॅराडे प्रख्यात विज्ञानी एक फावटी ताच्या मरणाच्या तडी हांतुळणार आसल्या वेळार कोणे एकल्यान विचारलें, जिविता उपरांत तुजी अभिप्राय कसली? ताका हो विज्ञानी मायकल फॅराडे म्हणटा, जिविता उपरांत म्हाका कसलीच अभिप्राय ना, कसलीच एक तर्क म्हजे थंय ना, कसलो एक विचारवाद म्हजे थंय ना. पूण हें जिवीत संपल्या उपरांत थंय आनी एक जिवीत आसा, त्या जिवितांत थंय सोमी जेजू क्रिस्त आसा आनी ताचे संगी हांव आसतलो. एका विज्ञानाची बावार्थाची उतरां ही सोमी आनी एका संवसारांत संसर्गार थंय आसा ताचे संगी हांव आसतलो. हर एक फावटी आमच्या कुटुंबान जावं दी, आमच्या वाड्यान जावं दी, आमच्या फिरगजीन जावं दी, आमच्या वाराड्यान जावं दी, कोणाचें एक मरण येताना दूख भोगता आनी तें मरण आमच्या जिविता वयर एक नियाळ करूंक एक अवकाश दिता. सांगातास आमचेंय मरण मस्त बगलेक आसा, लागीं आसा म्हणलें एक सत आमकां उक्त्यान सांगता. एक व्यक्ती मरण पावल्या उपरांत जिवीत आनी एक जिवीत आसा की म्हणलें सवाल आदीं थावनंत मनीस विचारनंत आयला. आनी हे सवाल जोब प्रवादिनी विचारलें. जोब ग्रंथांत, जोबाच्या ग्रंथांत अध्याय 14 जोब विचारता, जिविता मरण पावल्या व्यक्तीक आनी एक जिवीत आसा गे. आनी ह्या सवालाक आमकां जवाब मेळची सोम्या जेजू तावन. सोम्याचें जनन देवाची खुशी, सोम्याचें हे संवसारांत आसलें तें जिवीत देवाची खुशी, सोम्याचें तें कुर्साचें मरण देवाची खुशी ताची मांडवळ, सोम्याचें पुनर्जीवनपण ती देवाची महिमा. देखून त्या देवाच्या महिमे वरवीं क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयला म्हणून आमी सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6:4 आयकात हांव. आनी मुखार वाचून येताना रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6:9 सांत पावलो सांगता, क्रिस्त वयर मरणाक अधिकार ना, कित्याक सोमी जेजू मरणाचेर जैत व्हरून तो पुनर्जिवंत जाला. सोमी देखून मरणाचेर जैत वेला ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं मरणा उपरांत जिवीत आसा म्हणलें तें सत आमकां खचीत जाता, आमकां स्पश्ट जाता. आनी हें सत मानून आज आयच्या दिसा जॉस्पिन डिसोजा हिका अंतीम नमान करूंक आदेश मागूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. तसो सर्वेस्पर देव तिका ससनाचो विशय दिव म्हणून मागताना तिच्या कुटुंबा खातीर, तिच्या भुरग्यां खातीर, नातरां खातीर प्रत्येक रितीन आमी मागया. आवय जावन सोडून गेल्लो तो जागो, रितो जागो कोणायच्यांनी भरती करूंक जावचें ना. पण
आमच्या मागण्यान देवाच्या हजरपणांत देवाच्या सक्तीन तो जागो तांचे थंय भरून येवं दी, तांच्या जिवितांत धैर्य लाभोवन दी आनी देवूच तांकां बुजवण दिवन तांच्या जिवितांत शांत समाधान दिवन दी म्हणून मागया. उबे रावया. देव आमचो मोगाळ बाप, आमची मागणी तो आयकता असल्या खऱ्या भावार्थान आनी पातयेनेन भावार्थाच्या प्रार्थनाद्वारे आमच्यो गरजो सोम्या समोर दवरून आमी आतां मागया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर. आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक, धार्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांच तुजे थंय उपकारी मनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारान अंतरलेल्या आमच्या भयणीक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्तां सवें ससनाचो संतोष भोगोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भयणीच्या मरणा मारिफात दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचें दूख थांबोवंक बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या घडये मरणाच्या तनीर असलेल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अवघडांक बली जावन अवचित मरण पावुल्ल्यांक आनी फावो ती तयाराय नासतना मरण पावतेल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आधार जा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सरपदवेदारा ससनाच्या देवा, ससांतावन तुवें आमचो मोग करून तुवें आमकां रचलाय, तूं आमकां राखताय, पोसताय आनी सांबाळताय. ह्या रितीन आमच्या भयणी जोस्पीन हिकाय जिवीत तुवें दिलें, तिका राखलें, सांबाळलें. आज ह्या संवसारांत आदेवस मागून तुजे थंय ससनाक जियोंक ती आयली आसता. हें सासणीक जिवीत तिका तूं फावो कर. ह्या संवसारीन दिल्ल्या जिविताच्या देण्या बसून आमी तुका अर्गां दिता आसतना ह्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा तेचे सर पातकां तूं बक्षी. ताच्या कुटुंबाक तूं बुजय. ह्या संवसारांत आमी आजून आसा ती जिवीत एक वर्तें तुजें देणें म्हणलें वळखून कान घेवन सदांच तुज्या महिमे खातीर, एकामेकाच्या बरेपणा खातीर तें जियोंक आमकांय तुज्या बेसाबांनी बर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुका
भावां भयणीनो आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. की तुमच्या तांचे बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पुस्तकाच्या दावाक सरस्पर मानून घेव. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता ते आमच्या भयणी जोस्पिना पासत वो पारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. तिच्या आत्म्यान कसलेंय पातकाचें कत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक तिका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोवया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागीपणा जिविताचो बरवसो देलो. मरण कोणाक सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी आमार जिविताची बसावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावा तेंचें जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांत तें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बाबा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वारोवतले. हें म्हज्या फुडासाक करात. भवतसो कुट परगटुया.
आनी पुनर्जीवन वरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोबिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सर्वणीची काल सुखात समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केले ही देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र विसव उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या साकरणीची जॉस्पेनाची काकुळट कर ताका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समयस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समयस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाचे माये संगाती भगवंत जुजती सपती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवेल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोम्या जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना म्हणून बापा कडेन धीर घेवन सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रजवडकी पुदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपस्तलांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाची देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची सडी संसाराचे पाप काडटा ती सडयेच्या जेजूच्या जेवणाक या पयल्यान ती आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका पावना
पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Nita
या आशीष रावला दिवसा तुका घडई करी नाका दादोस तू कर म्हाका प्रार्थया सरपदवेदारा देवा जसपेन आमची बहीण या संवसाराक अंतरून गेली आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं तिका सर्व पातकांती निवारून नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाचो संतोष सासनाक बगूंक व्हर हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सो कायदो बावार्थ्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बहिणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळोवं. अशें मरणाच्या जाळांत आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंत सांगात तिका पावस जावं. दयेन बसा. आमच्या बहिणीच्या आत्म्याक सस्नाचो विशव मागून येवच्या हप्त्यांत सोमारा दीस 8 तारीखेर 9 वरार सकाळीं मिसाचें बलिदान आमी हांगासर भेटयता. कुटुंबांची विनंती आसा ह्या मिसांत वांटेली जावन तिच्या आत्म्या खातीर शांती मागोवंक. मोगाचनो आयच्या ह्या दिसा आमच्या बहिणीची निर्जीव कूड ह्या सालांत दवरून मिसाचे सहभेटवणी चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या फिरगजविकार बापांक तशेंच सैर्या आजाकांक आनी तशेंच हांगा आशिल्ल्या सर्व जोस्पिनांच्या मोगाच्यांक प्रणाम. हांव हांगा उबो आसां जोस्पिनाचो फर्स्ट काजीन ताचा मामाचो पूत. एक 2 उतरां शांती मागोवन तिच्या आत्म्यांक हांगा उबो आसा. बर्थ इज द बिगिनींग ऑफ death. Once a child is born, the time starts and nobody knows when the death arrives. ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವುದೇ ಜನನ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದೇ ಮರಣ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದೇ ಜೀವನ. संवसारांतलें जीवन तात्कालीक जावन आसा. मरणा उपरांत ससनाचें जिवीत आसा म्हणून आमी सतमनता आनी बरवसता. जीवन निजाकी मोगाच्यानो एक उतरण जावन आसा. थंय आसा एक राज आनी तें जावन आसा सर्गराज सोम्या सांगी.
थंय आसा सूख आनी संतोष सदांचो सोम्या सवय, ना पिडा शिडा ना मरण. ह्याच भरवशाचेर आमची भरवसो न्हू आमची भयण जॉस्फीन पोरच्या दिसा बुधवारा सर्व आपल्या तायेरे सांगी म्हणल्या बरी त्या देवाच्या राजाक बायसन गेल्या. दनपारा लगभग हांव आयकले प्रमाणे 3 वरांचे शेजारच्या एक मनशाक नार्ल कंतूंक कितें फोन केलो गे आपयले म्हूण आयकलें. ती तुरंत येताना लकिली जॉफीबाय, हांव जॉफीबाय म्हणटा, येवन पळयतना ती थंयच भायर बसुल्ली त्या खादेलार थंयच कोसवाल्ली बसून आसा. तितल्यार तिणें सीमाक कळीत केलें आनी तांणी तिका हॉस्पिटलाक वयचें आलोचन करून वेतनाच तिणें आपलो प्राण सोडलो आनी ती देवाच्या अधीन गेली. जॉस्फीन डिसूजा बारकूरच्या सिकेरीज कुटुंबांत जल्माल्ली. देवादीन विक्टर आनी देवादीन तेरेजा सिक्वेरा हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी मार्च 10 तारखेर 1948 इसवेर जल्माल्ली आनी ह्या भुरग्यां पैकी 7 जाणां चेडवां तशेंच 2 जाण चेरके आनी जॉस्फीन मालगाडी जावन आसली. 7 जाणां चेडवां आनी 2 चेरके भुरगीं देवादीन तांतू चेरके भुरगे दोगांय देवादीन जाल्यात. देवादीन लॉरी आनी हॅरी. मालगाडे जॉफी उपरांत रुबी, डोरा, क्लेरा, शांती, देवादीन लॉरी, देवादीन हॅरी, एडना आनी डॅफ्नी. थंयच बारकुरांत इस्काला संपोवन PUC मुशर शिकोवन 1972 जानेवारी 15 तारखेर हांगाच्याच मंगळूरच्या फेड्रिक डिसूजा लागीं तिचें लग्न जालें. लग्ना उपरांत तांणी एक कुटुंब बांदून हाडलें आनी तांकां देवान 45 इयर्सांचें जिवीत फावो केल्लें, लग्ना जिवीत. आनी भावोजी फेड्डी भावोजी मेच्या 3 तारखेर 1917 देवाच्या अधीन जालो. तांच्या ह्या 45 वर्सांच्या 45 इयर्साच्या काजारी जिवितांत देवान तांकां 3 भुरगीं फावो केलीं. रोशन, सीमा, लविना आनी जॉन्सी मोंतेरो. तिसरो नितीन आनी बबिता. तशेंच ह्या 3 जोड्यांक वट्ट 6 जाणां नात्रां तिका आसली. रोनल, रेशल, जॉनिटा, जॅनेल, जार्विस आनी नेव्या. आनी जॉफीच्या विशयांत जॉफीबायच्या विशयांत सांगचें जाल्यार तिच्या उपरांतल्या भावंडांक ती एक आवय भशेन आसली. स्पेशली आवयच्या मरणा नंतर तीच आवय आसली आनी ल्हान आसतना जाल्यार इस्कालाक वतना तांकां सांबाळचें आनी इतर तांच्या गरजांक ती तांकां सहाय दितली. आवयक जॉफीबाई एक पाठिंबो जावन आसली सर घरच्या कामांत आनी भायल्या कामांत.
ती एक हार्ड वर्कर. तिच्या पुरा जिवनांत तसं ती आसली आणि till she died she was a struggler. एक थंड स्वभावाची मनीस, ए सायलेंट पर्सन. कोणाच्या विशयान ती कंप्लेंट जावन ती करिनातली आनी लायफांत आनी एकदम टॉलरंट. तिका एकदम सस्निकायेची मनीस जावन आसली. घरा बगल्यार कोणी आयल्यार दादोशी मनीस कितें आसलें खाया पुता जेवा पुतो म्हणून धाडटली. कुटुंबांत भुरग्यांक ताच्या इस्कॉलाच्या वा कॉलेजीच्या टायमार तिणें आसरो दिल्लो आसा. स्पेशली डॅरल स्टार्टेड इज स्कूलिंग इन मँगलोर. मागीर कॅरल 1 वर्साक मँगलोर आसले तिचे संगी. रसल हाऊस मॅनेजमेंट करतना तिचे संगी आसलो. गाद्या बेसायाच्या कामान ती एकदम एक्सपिरियन्स हँड म्हणत. काजरा पयलें खंयचेंय काम इवन भात काडचें जाल्यार तिणें केलां. गार्डनिंग तिजे फेवरेट सब्जेक्ट. इतले फेवरेट की खंयचे ना म्हणजे गडा जाल्यार ती कर्ण दवरले आसात आमकां दिसतात. आनी तशेंच तेजे बीं कलेक्ट करचे. आनी ते दुसरे भयण स्विझर्लंड आसल्यार ताका थंयसर ते बी दिवन धाडटली. आनी दोगांय म्हाका दिसता उलयनासतना वॉयस मेलार उलयनासतना रावलो दिसना. आनी एक विशेश तेजी एक तिका देवान दिल्ली एक काय म्हणटात गिफ्ट म्हणल्यार रांदपाचें. स्पेशली रांदप. आवय बरी ती बारीच एक्सपर्ट. हांवें सांगचे आमच्या कुटुंबांत म्हज्या बापायच्या कुटुंबांत तितले बरे रांदतली कोणी नात. आनी स्पेशली आवय संगी तिच्या भावाच्या जफीबाईच्या भावाच्या केटरिंगान ती मस्त सहाय्य करतली. आनी शी वॉज ए सिंगल हँडेड सपोर्ट. आनी आतां तुमकां भुरग्यांनो रोहन, रोशन, लविना आनी नितीन आज हांगा पावूंक ना. तो हे पॅन्डेमिकाचें वॅक्सिनेशन घेवन तो आनी तेजी बायल थंयच दुबय उरल्यांत. ताका येवंक जावना. तशेंच भुरग्यां पैकी सिस्टर शांती आनी दुसरी भयण रुबी तांकां येवंक जावना. हें रोशन हें चिंत नासतना तुमकां घडलां वय. आनी हें आमच्या हातीन कोणाच्याय ना. तें थंयतानूच पास जालां आनी आमी नेणारी जावन आसा. आनी तुमी लक्की म्हणाचे. कित्याक तुमी इतल्या वर्सांचे 72 जावन आतां परवां मार्चाच्या 10 तारखेर 73. तितल्या वर्सां तुमी तुमच्या आवय वट्टू सांगात दिला. आवयक सांगात दिला. तुजी साकरी केला. आनी हें वर्तें तुमकां एक देणें. तुमच्या ह्या व्हडल्या दुखांत आमी सर्व भागी जावन आसा. आनी आमी करचें कितें म्हणल्यार तिजे पासून आमी सर्व मागया. आनी ही 2 उतरांनी तिका हांव शांती पटयतां. माय डीपेस्ट sympathies on behalf of everybody here to you, Roshan, Lavina and Nitin family. Thank you. आमी सर्वां ओट्टू म्हणया
शासनाचो विशय दी तिका येसुब्या आनी अनंत प्रकार पावून दी विशय घेवन या आमेन. ह्या संवसारी खंयचीय जिवीत मरण सोडून वचना, पूण मनशा बांदांक तें दूख भोगल्ल्यांक हरगीज हें मरण सोंसना. तरी देवाच्या सक्तेन दुखेस्त कुटुंबाक देव आरावन दवरून दी म्हणलें मागणें आमचें जावं. देवादीन जॉस्पिन डिसोजा हिच्या अंतीम पयणाक तिका सासणीक विशय मागोवंक तशेंच दुखेस्त कुटुंबाक सांगत दिवंक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 12 वर्सांत हांव तिच्या जिणये पयना वेळार तशेंच निमाणे घडये हर एक रितीनी तिका सहकार दिल्ल्या मानेस जेनेवीव डेसा आनी मानेस क्लिफर्ड डिसोजा तुमकां कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आस्पत्रेक व्हरतना कुमो केल्ल्या मानेस मेल्विन डिसोजा की देव बरें करूं. फाटल्या 3 दिसांत हांव घरची भेट करून मागण्या विधी चलयल्या सर्व वाड्यागारांक आनी कुटुंबादारांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयल्ल्या सर्व याजकांक तशेंच फिर्गज वडील जावन आसच्या मानदीक बाब जेम्स डिसोजा तुमच्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा. अखेरीक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या तुमकां सुमेस्तां दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पराच्या दूतानो लिका मेळून येया, व्यापीच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अदुतो करा. तुका पयलोलो येसू तुका स्वागत करूं. अब्राहमाच्या गोपा देव तुका वरून पावो. शासनाचो विशय सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचे बोधयाळ बापा, आमच्या भयणीचो जोस्पिनाचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता. क्रिस्त ती मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंती जातेली म्हूण ती बरोशान पाती येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरनी सभा देण्यांनी तुवें भरली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त ती भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका आधीन वचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकरी जोस्पिनाक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्त सभें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियो क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. देव दूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शेरा व्हरून पावू. नायका मरणाचेर कोणाक दिश्ट घालूंक जाय 2 कुशिंत्यांनी तुमी येवचें आनी मरण पळोवन मदें पुरशावाक मेळचें. तंबाचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता. तंबाचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता. जशें नितळ उदका जरी
कुवितंबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता कुवितंबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता उठो म्हजो भोवतानेला तुका म्हज्या जिवा प्रार्थया समया जेजू क्रिस्ता तीन दिसपणांत विशय घेवन तुझे विश्वासाचे पण तुवें पवित्र केले अशें कुडींनी केप ते उपकारता तरी जिवनपणाचो सबरवो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे या फळान तुझ्या साकरणीक जोस्पिनाक शांत विश्व मेळो
तुमचं आमचे जीवनपण आणि जीवित देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश बघून तिका पावई तुझी येतानाच वड सगळीताय ससनाच्या ससनाक आमच्या बहिणीक या जिवितांतली आपण जशी देवान आपयली देखून मातयेची केली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सोमियाच्या आधीन करूया सोमी आपल्या शांतीन तिका वेंगू आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बहिणी बस आमच्या समय जेजू क्रिस्तराक आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजी ती जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना लाजराच्या पोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या बहिणीक सासणेक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बहिणीक तुज्या राजन घे आमच्या बहिणीक पवित्र स्नानावरी नितळ केली आनी पवित्र तलान तिचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय आमच्या बहिणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबार्थाच्या बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या मेल्ल्या साखरेची जोस्पेनाची काकुळत कर आपल्या कर्ण शिक्षा तिका दी नका कित्या तुजी खुशी पाडून तिका मौन आसले खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यातय एकवट येयली तेच परी तुजे काकुळते सर्गी देवताच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निके पिवच्या या तुझ्या साकनी जोस्पिनाक विसल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटोला बई क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात सासना सविशो सर्वेस्परा
डाउन